बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबी आसो. क्रिस्त मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आपोस्तलाच्या कृत्यांतले काडलेले पयले वाचपांत आमी आयकता कशें सावलाक कन्वर्ट करून आपोस्तल पावल केलो. क्रिस्तांवान दगदनी कसो मनीस क्रिस्तांवाचो बार्थ परगट करूंक सुरू करता. देवाचें मांडोळ आमकां समजना. थोडे फावटी आमच्या जिणेंत थोडे अवगूण आसतात, थोडे कश्ट आसतात. ताचे जैत येवन जावंक आमकां भोव कश्ट मारतात. कितले प्रयत्न केल्यार जायना, पूण देवाक तें जाता. देवाचेर आमी पातीनी दवरूंक जाय. दुसऱ्या वाचपांत वांजेलांत सांजो आमकां जेजूच्या उतरांनी सांगता आमी जेजूचें मास केल्ल्या शिवाय, ताचे रगात पियेल्या शिवाय सस्नाचें जिवीत आमचें थंय आसचें ना म्हणून आमकां हो बावडतो आसा. देखून मिसां पात्र घेवंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. हें बलिदान भेटोवंक पावते बरी आमच्या खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनाचें तोंड हांव विसरून वायट दरवांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सुद्दां संवकार मुरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सुम्या जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी वळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठासे कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी साऊल सोम्याच्या सिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जीवशी मारची बेस्टावणी घालून नासलो. तो श्रेश्ठ येसा कसरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैद करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनगोगाक अधिकार पत्रां दिजे म्हणून मागी लागलो. अशें दमास्काचे वाटेर पयन करून शहरा लागीं पावता पावता एका सणे ताचे भोंवती मळबार तावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीर शेवटालो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करीजे तें तुका सांगतले. ताचे बराबर पयन करतले ताटाक जाले आनी उतर सुटनासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकलो तरी
कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दमास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आन उदक आपडलें ना. दमास्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या, जाप दिली ताणें. तोळ सोम्यान ताका म्हणलें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वच आनी तेय जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्सगाराक विचार, तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतलो साबार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले दग दिला हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैद करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ येजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें ताच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगट करूंक म्हजें आतेर जावन म्हूण हांवें ताका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायर सन गेलो. घरांत भितर सन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हणलें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाठी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशी धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कोवळाशी निकळून पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाठी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दमास्कांत शिसा सांगाता थोडे दीस सरल्या उपरांत सावल गलाय करिनासता सिनगॉगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो. देवाचे उतार घे. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. तुम्ही सर्व जनांगानो सर्वेस्पराक वाकाना, तुम्ही सर्व परजानो ताका नावाडा. सर्वेस्पराक जय जय. अपरमी ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला, ताचे विश्वासीपण सस्नाक बाळता. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जुदेव एकामेकाला वादविवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवन उठयतलों.
कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थावन देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. कफेर्नावाच्या सिनेगोगान शिकवून आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां हीं. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज एक विचित्र गजाल आमी पळयता आपोस्तलाच्या कृत्यांतली. सावलो पयस सभेचो दुस्मान, क्रिस्तांवांचो दुस्मान, जेजूचो वैरी. ताका जेजूचो मोग नातलो, ताची वांजेली ताका नाका आसलो. इतलें मात्र न्हय, क्रिस्तांवांक दोग दोनच्या खातीर तांकां जेरुसलेमांत डमास्काक व्हरनो, डमास्कांत जेरुसलेमा व्हरनो श्रेश्ठ याजकांकाल तांकां दोग तो प्रयत्न करतालो. असल्या संदर्भारी देव कितें करता म्हणल्यार आमकां दिसून येता. क्रिस्तांवांचो दुस्मन जावन आसच्या सावलाक क्रिस्ताचो पटलावी आपोस्तल जावन जेजू क्रिस्त कन्वर्टीर करता. आनी त्याच जेजू खातीर तो जायते कश्ट भोगता, आपणाचो जीव समर्पिता. आंदून दिसून येता कितें म्हळ्यार देवाक कसलेंच कश्ट म्हणलें ना. देव आपणाक जाय जाल्या वेळार कितेंय करूंक शकता. हाचें एप्लिकेशन कितें म्हळ्यार आमच्या जिणेक सरी करचें जाल्यार सबार पोटी आमकां ह्या थोड्या पोटी थोडे संगतीचेर जैत करूंक जायना गी म्हणलें बगता. कित्याक तें अशें जाता म्हणलें आमकां समजना. जावं आमच्या वैयक्तीक जिणेंत, जावं आमच्या कुटुंबाच्या संद्या मदें, जावं समाजींत, जावं पयस सभेंत, जावं एका गांवांत. हें कित्याक जशें घडटा, देवाक तें रावूंक जायना गी म्हूण. देवाचें मांडवळ दुसरीच, ती आमी समजून घेवंक जाय. जर तर देवाक खुशी आसा तें ताचे वरवीं करूंक जाता आनी तो करता. हें आयच्या पयल्या वचपान आमकां रूप दिसून येता. दुसऱ्या वचपाक ह्या वांजेलाक आमी दिश्ट घालून तर जाल्यार जेजू क्रिस्त देवान सांगता, म्हजें हो उंडो म्हजें मांस जावन आसा. तुमी म्हजें मांस केल्ल्या शिवाय, म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे थंय जीव आसचो ना. तुमी जिवचे नात. कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेता. समजून घेया. कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता तें सस्नाक जियेता. त्या देवानी तशेंच समजून घेतलें. तें एक दुसऱ्या रुपान तांणी समजून घेवंक ना. तशेंच त्याच उतरांचो अर्थ तांकां समजलो. त्या खातीर तांचे मदें वाद, ताचें मांस आमी खावचें कशें, ताचें रगत आमी पिवचें कशें म्हणून. तें मॅटाफॉर न्हय, उतरांचो अर्थ तसोच. इतलें मात्र न्हय, ताच्याच सिसा आपोस्तलांनी न्ही थोडेच थंयच हाचें मांस आनी रगत आमी कशें घेवचें म्हणून चिंतूंक पडलें. हें सामान, हें शिकापूस सामान म्हणून तें सोडून गेलें.
जर तर तुमयान सांगलेलें उतरां मॅटाफॉरिकली जालें जाल्यार इंग्लिशान कोंकणीन मॅटाफॉर म्हळ्यार कितें म्हण हांव उणयना येना म्हाका तो शब्द जालें जाल्यार जेजू क्रिस्त परतून सांगता आसलो जर तर ताणें आपणा तें आसल्या भावार्था विशयांत तो उलयलो तर जाल्यार जो कोण म्हजें थंय भावार्थ दवरता तो ससना जियेता जर तर ताच्या उतरांचो अर्थ हो आसलो तो परतून सांगता आसलो म्हणजे मांस आनी रगत म्हणच्या बदला कोण म्हजें थंय भावार्थ दवरता तो ससना जियेता कोण म्हजें थंय भावार्थ दवरना तो ससनाक जियेनचो ना कित्याक तशें ताणें सांगलें जाल्यार ते जुदेवी ताचे सांगता येता आसले ताचे फाटलावी ताचे सांगता येता आसले पूण जेजू क्रिस्त तशें सांगना परतोणी सांगता कोण म्हजें मांस खाता तो ससना जियेता कोण म्हजें रगत पियेता तो ससना जियेता म्हणून तर पयस सक्रामेंतांत जेजू क्रिस्ताचें रूप आसा म्हूण क्रिस्ताच्या उतरांनी आमकां स्पश्ट जाता हें हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी कातोलीक तें फाटी येता तुमी आमी फाटी येता तेच खरें आसा थोडे क्रिस्तांव कातोलीक न्ही तांणी ताका दिवचो अर्थ असो तो एक भावार्था विशयान उलयता शिवाय आपणाच्या मांसा आनी रक्ता विशयान उलयना म्हणून तर भाव भयणीनो आमचो भावार्थ ह्या सक्रामेंतांत थीर करया आनी सदांच त्याच भावार्थान जेजू क्रिस्ताची कूड सेवूंक ताचे रगत पियोवंक आमी मुखार सरया आमेन बलिदान आपल्या मनकाने मेमेक आणि आमच्या केपुत्रवान सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणे पवित्र कर तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी या आमी कल्तपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी तीन सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सर काळेन तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तीम कालार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्क बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तसो आमचो शर्यती जावन तुजे मुखार सदांच आमचें राखण करता एकदम बली जावन मरलेलो आनी तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे दाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी मेस मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात. Borta so good pagato yo. Sumiyan Jesu tujhe maran ami samaranta tujhe puna jivan punami pergarta बापाच्या मनांसानी पुन्हा जिवान पुन्हा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडोवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें पसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवान जुजे ती सोपोती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें सुसगलेल्या प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिविताचो वसगाय आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सुरंदराची जेजू क्रिस्त येण्या बरोवशान रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर कानांतले वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीवर म्हण तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवण आपयल्यान ते आमी समेत सुभागी. समया तुजे भितर रावचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतलां. ताणें आपल्या उडासाक ह्या संस्कारांतलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रतिमोग वाडोवन म्हणून कलतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आनी सर्पद्वेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Sanduna
एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांची वेच हे बरें वा पाठ हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा.